भारताचे आदले संरक्षण मंत्री आणि गोयचो आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त्र मनोहर पर्रीकर आणि गोंयकारांचे मोगाळ भाईची आयज जयंती। ह्या फाटभुंयेर शुक्रारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, मंत्री आमदारांनी तशेंच पर्रीकरांचो पूत उत्पल पर्रीकरान मिरामार आशिल्ल्या स्मृती थळाचेर तांच्या समाधीक आर्गां ओंपली। सर्गेस्त मनोहर भाईन हातात घेतिल्ली चडशी उदरगतीची कामां पुराय जाल्यात। फक्त एकूच तांचें सपन जें आसा तें उरलां तें म्हळ्यार GSIDC चे स्वतंत्र इमारत जावची अशें तांचें सपन आशिल्लें आनी तें आमी बेगिना बेगीन पुराय करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्यांनी सांगलें। समेस्त गोंयच्या लोकांच्या वतीन आदरांजली दिवपा खातीर हांव म्हजे बरोबर आमचे मिनिस्टर्स आनी बाकी पर्रीकरांचे फॅमिली आयिल्ले। हांव परत एकदा आज त्यांच्या स्मृतीक याद करता। सातत्यान गोंयच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटान तांचो खूब व्हडलो वांटो आसा। ज्या पद्दतीचें विजन तांच्यांनी मुखार दवरून इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयांत डेव्हलप करपाक तो तांच्यांनी रोयिल्लो म्हणजे तांच्यांनी घातिल्लो फावंडेशन स्टोन आज आमी बरेचशे इन्फ्रास्ट्रक्चर त्याच बेसिसाचेर कंप्लिटी केले आनीकूय नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यांच्या विजनांतल्यान आमी तयार करपाक शकले। हांव तांकां श्रद्धांजली ओंपता आसतना म्हणजे सातत्यान तांच्यांनी दिल्ल्याच पावलाचेर पावल दवरता आसतना गोंयचें एडमिनिस्ट्रेशन सातत्यान गोंयचो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हो आमी फुडें व्हरत आसा। खऱ्या अर्थान आमी म्हणटा की तांकां श्रद्धांजली जर आसतली जाल्यार गोंयचो तेन्ना विकास होच तांचो आशिल्लो एक ध्यास हो आमी मुखार व्हरता। ही खऱ्या अर्थान तांच्या खातीर श्रद्धांजली आसा। सीएम तुमकां अशें खंयचें तेंचें काम दिसता जें आजुनूय तुमी करपाचें उरलां अशें तुमकां खंयचें काम दिसता? तशें पळोवंक वचत जाल्यार तांच्यांनी हातांत घेतलेलीं कामां जीं आसा पळय न्ही ही सातत्यान कंप्लिटली पुराय जाली। तांच्यांनी हातांत घेतलेलें एकूय काम हें आमी दवरूंक ना। फक्त एकूच म्हणजे मेजर तशें पळोवंक वचत जाल्यार GSIDC तांच्यांनी सुरवात केल्ली आनी तांच्या पयल्या एडमिनिस्ट्रेशनच्या काळांत त्या GSIDC खातीर एक स्वतंत्र इमारत बांदप हें काम जें आशिल्लें तेन्नाय बी तांच्यांनी मुखार दवरलेलें तें इनकम्प्लीट उरलें। बट येता त्या काळांत तेंय कंप्लीट जातलें। बट आमी जर पळयता आसत अदरवायज म्हणजे तांच्यांनी पुराय गोंया खातीर त्यांच्या कार्यकाळांत घेतलेली डिसिजन्स जी आसा पळय हे आमी पुराय करपाक शकले। आज हो स्मृती स्थळार आमी आयले सकाळ फुडें हो एक्चुली स्मृती करपाचो दीस। इट्स अ डे ऑफ रिमेम्बरन्स फॉर मी आनी तांचे कडल्यान कितें शिकलां तें एक्चुअल इम्प्लिमेंट जावप हाच्या खातीर प्रयत्न करता। फक्त येवन कार्यक्रम करप इज नॉट इम्पॉर्टंट पण तांणी कशें राजकारणान ते वागले हाचेर भर दिवन सगळ्यांचो फोकस ताचेर आसलो दॅट इज मूळ आनी ते खंय तरी स्वताक याद करून दिवपाक हो एक दीस इम्पॉर्टंट